कानो सोलताना वा कापताना दोळ्यान उदक येताच सगळ्याकच खबर आसा। पूण आता कांद्याचे दर 90 वयल्यान 150 रुपयांचेर पाविल्ल्यान हे म्हारगे कांदे कापचे आदींच लोकांच्या दोळ्यांतल्यान उदक येतलें हातूंत कांयच दुबाव ना। गोंयकार आसूं वा भारतीय, ताच्या जेवणात कांदो जायच, पूण ताचे वाडिल्ले दर पळयल्यार बायलांक कांदे म्हटल्यार भांगराच्यो वस्ती कश्यो दिसल्यो जाल्यार अजाप ना। फुटिल्ले कांदे 90 रुपयांक विकपाक लागल्यात। ताचे फाटले रजाव दितना व्यापारी सांगतात फाटल्या पावसान सगळी वाट लायली। बेळगांवच्या मार्केटांतय कांद्याचो उणाव तयार जाला। सरकार कांदे भायल्यान हाडपाचो यत्न करता, पूण तो मेरेन आमकां दुकां व्हांवची पडटलीच। पळयात ह्यो प्रतिक्रिया। काल हांव बाजारांत येयलें तेन्ना हांवें 120 रुपया किल आयकून म्हाका सामकी एकदम धडकी भरली, कित्याक आमकां कांदो नासतना सामकें जायना। कांद्या शिवाय आमचे सगळे कांदो घालूनच आमी सगळें करता न्ही, भाजी जावं तोंडां सगळें। आनी कांदो इतलो म्हारग जाला म्हणटकर हरशीं कांदो आमकां रडयतालो, पूण आतां आमकां रडपाची सामकीच आनी चड पाळी आयली आमचेर। पयलीं म्हाका तर कांद्याचे बी जाय आशिल्ले, कित्याक आतां कांदो घालनासतना जेवण करपाचें सामकें हांवें जाल्यार ठरयलां। It's very bad, really bad. It's okay for people who can afford. What about people who cannot afford? What are they going to do? And what's the government doing? They're doing nothing about it. They're only saying, they're promising so many things, but they're doing nothing. Nothing. It's shameful, really shameful. Nothing will go down. Everything will go higher. With this government, everything is going higher. GST, name it. Nothing is happening. What they promised, they will do. Nothing is happening. It's all going against their promises. एका विक्रेत्यान कांद्याचे दरय सांगले आणि ते वाडपा फाटलें कारणय सांगलें। पळयात। 100 रुपये किलो होलसेल बरो कांदो, आनी मातशे तांबडे बिबडे आसा ते 80 रुपये किलो, 120 रुपये विकता बरे कांदे। 120 आसा, 100चे आसा, 80चे आसा। ते तांबडे आसा ते 80 रुपयान आसा, आनी ते जो मातशे बरे क्वॉलिटी जाल्यार 120 100 रुपया आसा। कांदो आतां हिंगा मुंबय महाराष्ट्राची चालू जाल्यार एकदम देंवतले कांदो, आनी 8-15 दिसान देंवतले कांदे। 3 भाशेन आसा, गरवो, तांबडो आनी सुको एकदम पोन्नो आसा ते 140 रुपया, पण आमचे कडेन उरना ते। लास्ट आमी 90-100 शिकला कांदो। बट फाटल्या दिसांनी पावस पडले पळय, होय सारकें, म्हळ्यार पावसान सगळें बुडलां न्ही ते कांदे काडपाक जातलो तेन्ना कितें जालें म्हळ्यार आतां उदक पडून आसा पळय सगळे पिड्यार जाले ताका कांदे। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।